बाबा भयणीनो, होस जावन आसा देव आमच्या जिवितांत आपणाची कामां करनस आसो. आनी त्या देखून आमी एक आज सवाल विचारूंक जाय, तूं देवाचो मोग करताय गी या देवान दिल्ल्या देण्याचो मोग करताय? भावार्थ म्हूण सांगल्यार भावार्थाची उस्तारणी न्हय, भावार्थाचें विधान न्हय, तें जावंक जाय भावार्थाचें रुदान. आमी पयलें वाचप वाचलें उत्पत्ती ग्रंथांतल्या 22वा आवस्वरांतलें. हें वाचप वाचता आसतना, हें वाचप आयकत आसतना भावा भयणीनो, थंयसर एका तराची भिरांत आमी भाग्यवंत जाग्यार आसांव. थंयसर एका रितीचो खाळोक, एका रितीची कंपनी, एका रितीचें आपादैर आसा म्हूण आमकां बगोवंक जाय. केदाळ तें बगता आमी अब्रामाच्या मोच्या भितर आमचे पाय रिगयल्यार. टू बी इन द शूज ऑफ एब्राहाम वी विल अंडरस्टँड हाऊ डिफिकल्ट अँड टफ इज दॅट मेसेज. असली कठिनायेची एक गजाल अब्रामाच्या जिणेंत घडली. खाळोक, आपादैर, भिरांत, भाग्यवंत जागो. सोरेन कियर्कगार्ड म्हणल्यान एक बुकूच ह्या विशयाचेर, आयच्या पयल्या वाचपाच्या विशयाचेर बरयला. ह्या बुकाचें नांव फियर अँड ट्रेम्बलिंग, भे आनी कांपवणी. आनी त्या बुकान तो कितें म्हणटा, आमच्या जिवितांत भावार्थ म्हूण सांगल्यार कितें, देव आसा म्हूण पात येवचें न्हय, बगार भावार्थाची उडणी मारची, भावार्थाची उडी मारची आनी एका खुशीन आमी उडोवंक जाय. कित्याक आमकां कांयच दिसना, खाळोक, भिरांत, आपादैर, पूण जाल्यार आमचे थंय भावार्थ आसल्यार, देवा थंय आमचो भावार्थ आसल्यार तोच देव आमकां दिल्ले ती भास पाळटलो आनी खंडीत जावन म्हाका पोंताक पावयतलो. त्या माट्यांतल्या खाळोकांतल्यान म्हाका आपोवन व्हरून पोलतडीच्या त्या उजवाडाक म्हाका पावयतलो म्हणली खात्री आसल्यार मात्र हें वाचप आमकां समजता, हें वाचप आमचें करन घेवयेत. हाका आखिडा म्हणटात हेब्रू भाशेन. आखिडा म्हूण सांगल्यार इजाकाक बांदचें, इजाकाक बांदचें. आमी जाणां आमच्या गांवांत दुकर मारता आसतना कितें करता गे म्हणून, दुकराक बांदता. तशें इजाकाक बांदचें, आखिडा बांदलें कोणें, ताच्याच बापायन. बरो देव तो, अब्रामाचो इश्ट जावन आसलो. तुज्या गांवांत हांव सल म्हणल्या वेळार अब्राम चलोन गेलो. ताका जायती ग्रेस्तकाय दिल्ली. तो व्हड अब्रामाच्या की ग्रेस्त मनीस कोणूच नासलो. ताचे लागीं जानवरां, ग्रेस्तकाय, भांगर, व्हड मनीस तो. इतलें सगळें दिल्या उपरांत थंयसर एक सवाल अब्राहाम देवाक विचारता, सोम्या तुवें म्हाका सगळें दिलाय, साखर दिल्याय, जानवरां दिल्याय, ग्रेस्तकाय दिल्याय, एक आपुरबायेची पोतीन दिल्याय, पूण म्हाका एक पूत ना. हें कोणाचें जातलें? म्हज्या साकराच्या पुताचें जातलें गी. सगळें तुवें म्हाका दिलाय, म्हाका पूत ना. म्हजें जिवीत अर्थ नातलें जावन घालां. इतलें सकडी आसोन म्हाका पूत नातल्यार कितें फायदो? तो व्हड देव कितें करता? एब्राहामा भायर ये. अंतरलांतली नेकेत्रां तांणी दाखयली आनी म्हणाले, पळय ती नेकेत्रां तुका मेजूंक जातात गी. दर्या तडीची रेंव ताका दाखयली आनी म्हळें, ही रेंव तुका मेजूंक जाता गी. अंतरलांतल्या नेकेत्रां बरी, दर्या तडीच्या रेवे बरी जातली तुजी संतत. एब्राहाम वगेस रावलो, पातयेलो. भास दिवचो देव म्हजो खंडीत जावन ती भास पाळटलो म्हणून. इजाक जल्मलो, सोबीत चरको भुरगो, वाडोवन तो आयलो. आनी आज तोच देव
एब्रामाक सांगता, घे तुज्या एकल्याच पुताक, तुज्या मोगाच्या पुताक आनी चल, हांवें दाखोवच्या त्या जाग्याक वच आनी म्हाका होम बली ताची भेटय म्हणून. कोण एकलो सादारण मनीस एब्रामाच्या जाग्यार आसुल्लो तर तो म्हणतो आसलो, ह्या देवाक तकली समनांगी, ह्या देवाक अक्कल आसा गे, ह्या णव प्रायेचेर म्हाका एका पुताक दिवन आतां होस्सू देव म्हज्या पुताक सॅक्रिफीस होम बली भेटयचे म्हणटा, हाका अर्थ आसा गे. हें हांवें समजोवचें कशें म्हणतो आसलो एक सादारण मनीस. पूण हांगासर एब्राहाम कितें म्हणटा, एक शब्द उसारिनासतना, एक दुबाव ताच्या मोतींत नासतना तो आपणाच्या पुताक घेता, लांकूड घेता, उजो घेता, हातांत सुरी घेता आनी त्या पयशिला मोराया पर्वताक मेटां काडटा. आनी तो वळ कितें घडटा, पूत ताका एक सवाल विचारता, बाबा उजो आसा, लांकूड आसा, पूण शेळी खंय आसा, शेळी खंय आसा बाबा. त्या घडये चिंतून पळया मगाळ भाव भयणीनो, त्या अब्रामाच्या काळजांत कसले तळमळे आनी कळवळे, कसलो काळोख आनी अभद्रती आसली गे म्हणून. पुता म्हणटा, पुता देवूच आमकां शेळी दितलो. आनी अशें आपूण वर्ण त्या मोराया दोंगराचेर पावुल्लोच एब्राहाम इजाकाक धरता आनी बांदता. पळया मगाळ भाव भयणीनो, हांगासर कसली दूख, कसलो काळोख, कसली अभद्रती आपादैर अब्रामाच्या काळजांत आसलें गे म्हणून. हाका म्हणटाच लीप ऑफ फेथ, बावार्थाची उडणी. आनी आतां कितें करता, एब्राहाम बांदून इजाकाक आल्तारीर दवरून हातांत ताची सुरी उबरायता. आनी ह्या घडये चिंतून पळया, ताच्या काळजांत ताणें येदोळूच इजाकाक जिवेशी मारला. ताच्या काळजांत येदोळूच एब्राहामान इजाकाक जिवेशी मारला. कित्याक म्हूण सांगल्यार ता सुरी उबरायता आनी एकच मार ताच्या गोमटेक घाल्यार सक्कडी संपदलें. जावंक पुरो ताच्या मोतींत आयिल्लें चिंतना, सोंबया तुवें म्हाका दिल्या ती भास तूं कशी पाळटाय, तो दुबावी ताच्या मोतींत ना. सुरी उबरायता आनी त्या घडये, त्या अखंड घडये थंयसर देवाचो दूत येवन सांगता, एब्राहामा भुरग्याक आपाय करी नाका, भुरग्याक आपाय करी नाका. आनी ताच्या उपरांत थंयसरच लागीं आशिल्ल्या एका बोल्यांत सांपडलेली एक शेळी तांकां दिसता आनी एब्राहाम ती शेळयेक बली भेटयता. बाबा भयणीनो, होस जावन आसा देव आमच्या जिवितांत आपणाची कामां करनच आसचो. आनी त्या देखून आमी एक आज सवाल विचारूंक जाय, तूं देवाचो मोग करताय गी, ह्या देवान दिल्ल्या देण्याचो मोग करताय. दोन संगतींनी तुवें तें विसोवंक जाय, विसोवणी तुवें करूंक जाय. देव गे, देवान दिल्ली देणी गे. आमचीं भुरगीं, आमचें आस्त बदीक, आमची भलायकी, आमचें कुटुंब, आमचे शेजार, आमचें ग्रेस्तकाय, आमचें तें आशिल्लें हर एक, आमचे दोळे, आमचे कान, आमचे हात, आमचे पाय, हर एक जावन आसा देवाचें एक देणें. आतां तूं देण्याचो मोग करताय गे, या देवाचो मोग करताय. कळवळे आनी तळमळे केदाळा आमी देवाक विंचताव, तळमळे आनी कळवळे. म्हाका बाबा हांव सादारण 15 वर्सां आदीं एका फिरगजेंत आसलो, मिरा रोडच्या फिरगजेंत. आनी थंयसर आयताराचो दीस तो. आयताराची सांज जाल्लीच म्हाका एक फोन आयलें. एकलो म्हणलो, फादर तुमचो आल्तार भुरगो आशिश म्हणलो भुरगो तो आज दर्या तडीर गेल्लो.
दर्यांत बुडोवन मरण पावलो. 14 वर्सांचो भुरगो. आनी तें जाल्लेंच थोड्याच वेळान ताची आवय म्हज्या ऑफिसाक आयली. रोडोन तकली धाडावन म्हज्याच ऑफिसाच्या बागलाक आनी त्या ओणंदीक तकली धाडावन ती कितें म्हणाली, फादर म्हाका जियोंक नाका, हांव सुयसायड करतां, म्हाका मरोंक जाय, म्हाका जिवितांत कांयच ना, म्हज्या एकल्याच पुताक ह्या देवान कित्याक आपोवन व्हेलें. म्हज्या थंय कसलीं उतरां नातलीं, म्हाका समाधान करचीं उतरां नातलीं. हांवें इतलेंच केलें, तिच्या तळमाटाचेर तिच्या तकलेचेर हात धरलो तो हात ती रोडोन रोडोन हुस्कारोन रडणे रावयता म्हणसर हांवें ताची म्हज्या हातान तिची तकली दामून दवरली. म्हाका कितें करचें म्हूण कळोंक ना, कितें सांगचें म्हूण कळोंक ना, कित्याक उतरां भायर येनात त्या संदर्भार. त्या संदर्भार कांय सांगचें म्हूण कळोंक ना. एकलोच पूत देवान असलो क्रूर देव घे म्हूण तीच म्हाका सवाल करता आसतना म्हज्यान कांयच सांगूंक जालें ना. पूण कितें घडलें? मरण जालें. कठीण दुखाची गजाल. 1 म्हयनो जालो, 2 म्हयने जाले, 3 म्हयने जाले, 6 म्हयने जाले. 6 म्हयन्या उपरांत तीच आवय म्हज्या ऑफिसाक आयली आनी म्हणाली, फादर म्हज्या एकल्याच पुताक देवान आपोवन व्हेलो. म्हज्या काळजांत कसली गी एक शांती आयल्या फादर. हांव इगर्जेक म्हजो वावर दिवंक हांव तयार आसां. म्हज्या जिवितांत आयिल्लें दूख हांवें नाका जाल्लें उलयलें फादर. देवा विरोध हांव उलयलें, म्हाका माफ करा. आनी एकाच वर्सान मोगाळ बाब भयणीनो ती जावंक पावली मुखेली ल्हान समुदायाच्या कुटुंबांची आमच्या फिरगजेंत लागीं 60 आनी 5 ल्हान समुदाय आसात. ह्या ल्हान समुदायाची ती मुखेली जाली. आनी कितें जावंक पावली? ती उजवाड जावंक पावली. कश्ट दूख आशिल्ल्यांच्या घरा वचून तांकां समाधान करची ती स्त्री उजवाड जावंक पावली. काळोखांत आशिल्ली. देवान ताका विंचलें, तिच्या पुताक आपोवन व्हेलें वय. देवान तिका विंचलें, थंयसर उजवाड दिवंक कश्ट दूख सलवणी आशिल्ल्या लोकांक. हाका म्हणटात भाव भयणीनो भावार्थाची उडणी. आज आमी एक घडीभर नियाळ केल्यार असल्यो संगती तुमच्या कुटुंबांत जाल्यात, म्हज्या कुटुंबांतय जाल्यात. म्हजो पाप्पा सरता आसतना सादारण 3 दीस म्हणसर दनपराच्या वताक जाल्यार म्हाका काळोखूच दिसतालो. कॅन्सर पिडेंत वळवळची आमच्या कुटुंबांत आसात. डायलिसीस करून वळवळची आमच्या कुटुंबांत आसात. आमच्या कुटुंबांत विभजन जावन आस्ती खातीर दूख हाडोवचे आमचींच मनशां आसात. काळोखूच आमकां दिसता, वाट आमकां दिसना, खंयसर वेचें म्हूण आमकां कळना, कितें आमी करचें म्हूण कळना. त्या वळवळ्यांनी भावा भयणीनो हांवेंच आयकलां, कॅन्सर पिडेंत वळवळचे थोडे मनीस अशी बोब घालतात की गाळी दितात, शिराबतात, ती कितें सांगतात म्हूण कळनात. असल्या संदर्भार आमी चिंतूंक जाय. ती काळोखाच्या माट्यांतल्यान पाशार जावन आसात. तांचेर आमी बिरमोद पावोवंक जाय, तांचेर आमी मोग दाखोवंक जाय. कित्याक ती वसन आसात त्या काळोखाच्या माट्यांतल्यान. देव तांकां त्या काळोखाच्या माट्यांतल्यान आपोवन व्हरता उजवाड दाखोवंक. जॉबाच्या जिणेंतय तशेंच जालें. जॉब एक ग्रेस्त मनीस. देवान ताची आस्त बदीक सगळें आपोवन व्हरून गेलो. देवान ताचें आंग जैत व्हरून गेलें. तो विद्रूप दिसतालो. सगळें ताची कूड रुवांनी भरोवन तो एका मडकेची कैलळी काण घेवन ती रुवां तो थासतालो, ती रुवां तो नितळ करतालो. ग्रेस्त मनीस, सोबायसो मनीस. आनी 7 जाण पूत आनी 3 जाण दुवो आशिल्लो मनीस जावंक पावलो एक भिकारी. आनी एका गोबराच्या कोंडांत बसोन कितें म्हणलो तो, देवान दिलें, देवान व्हेलें. देव तर म्हाका बरें दिता, कित्याक हांवें वायटी स्विकार करूंक नजो.
विण गो हांव आयिल्लो, विण गो हांव देवा तें फाटीं वेतां म्हणून. जेजूय तेंच भोगलो. आयच्या वांजेलांत आमी वाचता कश्ट मरणा विशयान सांगिल्लें जेजू रुपांतर जालो वय. पूण कुर्सार तो उमकळो नासतना ताणें कितें म्हळें? म्हज्या देवा म्हाका कित्याक तुवें सांडलाय? काळोख, असलो काळोख आमच्या सर्वांच्या जिवितांत आसा. आमी हातूंत अजाप पावचे न्ही. पूण जर तर मगाळ भावा भयणी आमी धैर्यकाण घेवन, जर तर देव म्हजें तें आसा, म्हाका कोणूच विरोध जावंक साध्य ना म्हणल्यार त्या सांब पावलाच्या उतरां काल आमी त्या माट्यांतल्यान समकत देंव जाल्यार एक दीस तोच देव आमकां उजवाड दाखयतलो. अब्रामाच्या जिवितांत आमी पळयता ताची परिक्षा जाल्लीच सर्वस्व देवान ताका दिलें, नवें जिवीत ताका दिलें, ताका आनिकी ग्रेस्त केलो, आनिकी नावाडीक तो जालो. तसो जावन आसा आमच्या बावार्थसो बापय. त्या देखून ह्या प्राजिताच्या काळार आमी आसतना भावा भयणीनो, मागे आमी देवान आमकां दिवंक तें त्राण आनी बळ. भावार्थ म्हूण सांगल्यार भावार्थाची उसारणी न्ही, भावार्थाचें विधान न्ही, तें जावंक जाय भावार्थाचें रुदान. आमचें भावार्थाचें विधान आमी म्हणटा, एकाच देवाक सत मानता, तें भावार्थाचें विधान. पूण भावार्थाचें रुदान म्हूण सांगल्यार आमी दुखां गळोवन आमी देवा लागीं मागोवंक जाय, कित्याक तोच देव आमकां हाडटलो आमच्या काळोखांतले भायर उजवाडाक हाडटलो आनी आमकां तो ताच्या जिवितांत आपोवन व्हरतलो आनी एक दीस ताचे संगी आमकां संतोश दितलो. मागीर आमी देवा लागीं आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आमचो तो भावार्थ घट उरोवंक आनी आमच्या जिवितांत जेजूची साखरी करून जेजूच्या कळवळ्यांत आनी वळवळ्यांत आमचे कळवळे वळवळे कुडसून जेजूच्या त्या साखरी पिसांत आमी भाग घेवंक आनी अशें ताच्या जिवंतपणांत आमी वांटो घेवंक. आमेन.